Argan tuka sumia Jesu, hoglap tuka sumia Jesu. Jesu Krista te मोगाच्या भाव भयणीनो, आज 17व्या आयताराच्या सुवार्तेच्या नियाळाक तुमकां सर्वांक जेजू क्रिस्ताच्या नावान स्वागत सुस्वागत. जुलैची तारीख 28. आम्ही एक गडीभर मागया. धाड तुझ्या आत्म्याक सुम्या आणि संसाराचे रूप तू नवें कर. तुझ्या सुवार्थेद्वारे तू आमकां नवीं करताय. आजची सुवार्ता ऐकत असताना हरएकली पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन दीत. जें कितें तांच्या जिवितांत उणें पडलां ह्या सुवार्थेद्वारे तूं भरती करून दी सोम्या. ही सुवार्ता कुडीची मोतीची आत्मीक भलायकी म्हज्या परजेक हाडून दी सोम्या. प्रवाद्यांनी मागतना, तुवें मागतना आनी तुज्या शिसांनी मागतना, तशेंच आमी अस्कत सेवकांनी मागतना तूं अजापां करताय. उणें पडलेलें सर्व भरती करून दी जेजू. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. आवास्वर 4 ओळू 40-2-4. एक फावटी बालशालीशातावन कोण एकलो मनीस आयलो आनी ताणें देवाच्या मनशाक प्रथम फळांचो उंडो, जवाच्यो 20 बाकऱ्यो आनी गोवांच्यो 9 कणश्यो दिवंक हाडल्यो. एलिशान आपल्या सेवकाक आज्ञा दिली, हें लोकांक खावंक दी. ताच्या सेवकान जाप दिली, 100 मनशांक हांव हें कशें वांटून दिवं? पूण एलिशान ताका म्हळें, तूं तें लोकांक खावंक दी, कित्याक अशें सांगता सर्वेस्पर. तीं खातालीं आनी सडीत उरताले. ताणें लोकांक वाडलें, तांणी केलें आनी सर्वेस्परान सांगलेल्या प्रमाणे सडीत उरलें. अंतर्गीत कीर्तन 140-5. तुजो हात उसोवन सर्वेस्परा तूं आमकां धादोशी करताय. सर्वेस्परा तुवें रचलाय तें सगळें तुजी स्तुती गाताले. तुजे भक्त तुका दिनवासतले. तुजे राजवडकायेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड कृत्यां ते नावाडतले. तुजो हात उसोवन सर्वेस्परा तूं आमकां धादोशी करताय. सर रस्नांचे दोळे तुजेर आसात आनी तूं वेळा वेळार तांचो ग्रास दिताय. तुजो हात तूं उदारपणी उसोवन धरताय आनी सगळ्या रस्नांक धादोशी करताय. तुजो हात उसोवन सर्वेस्परा तूं आमकां धादोशी करताय. सर्वेस्पराचो वांटो सगळ्योच नितीवंत. सर आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक वय. खऱ्या मनान उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा. तुजो हात उसोवन सर्वेस्परा तूं आमकां धादोशी करताय. पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आवास्वर 4:1-6. भावां भयणीनो, त्या पासून सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलोलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थितां. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. सदांच लादवीक, बोळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत. एकामेकादें समाधानान जियोवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवसो, तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकट एकच कूड जाल्यात. तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान, एकच देव. तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप. सकटां प्रास तो व्हरतो.
तो सर्व मुखांत वावुरता आनी सुमेस्त थंय जी येता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. एक ओड प्रवादी आमच्या मध्ये उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. सर्वेस्पराक जय जय. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आवास्वर 6:1-15. ह्या नंतर जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून पेल्या तडी गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नाव आसा. ओड एक लोक जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो, कित्याक ताणें पिडेस्ता खातीर केल्ली असर्यां तांणी पळयल्ली. जेजू एक दोंगरार सोडलो आनी आपल्या शिसा सांगाता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबार भोंवतणी दिश्ट लायतना ओड एक लोक जमो आपणा सरशी येतालो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे. फिलिपाक पारखुवचे खातीर ताणें अशें म्हळें. आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलींच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सकड जणांक इल्लें इल्लें म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पाव अशें नात. तवळ ताच्या शिसा भितरलो आनी एकलो सिमोन पेद्रुचो भाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, म्हूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5000 आसले, तरी तांकां सकडांक बसूंक धरणीर तण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेचपरी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सकट दादोशी जेवले. तांचे पोटभर जेवण जातच जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचें नाका. खावन जातच 5 जवा उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दाली भरली. जेजून केलें असर्यें पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो आसा तो प्रवादी ओस जाय जाय, हातूंत दुबाव ना. आपणाक बळान ओरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हणून जेजू कळलेंच तो एकलोच पळोवन परत दोंगराक गेलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत खाण भारी गरजेचें. खाण नासल्या शिवाय आमकां जिवंक जायना. उदक नासल्या शिवाय आमकां जिवंक जायना. आमी देवा लागीं मागता, आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. ह्या पोटाच्या भुके खातीर आमी खंय जाल्यार वचूंक काम मेळ्ळ्यार तयार आसा. त्या खातीर ल्हान आसतना जावं पुरो आमी शेतांनी भाटांनी वावर केलो. भुरगीं शिकतस इल्ले चड पयशे मेळोवन दी म्हणून इल्ले पयशिल्ल्या गांवांक जावं पुरो मुंबय या दुसऱ्या शहरांक ती गेली. थंय तावन विजा या घेवन कामा खातीर गल्फाक सुरवेर. ताच्या उपरांत आतां सगळ्या संवसारा बरो शिकपाक आमची भुरगीं, आमची कुटुंबां थोडे फुडें शिफ्ट जातात. कारण आमकां एक बरें जिवीत मेळा जाय. आनी दुसरें, आमकां बरें खाणीय जाय. कित्याक आमी सकाळीं उठल्या कुडले नाश्तो, 2 परांचें जेवण, सांजेचें जेवण आमच्या जिविताचें अविभाज्य अंग. जेवणा शिवाय आमकां कितें म्हणटात फ्रेंडशीप ना, त्या रिलेशनशीप ना. कितें आसा जाल्यार तुमी आमगेर जेवणाक या, ह्या आमी जेवणाक भायर या. त्या खातीर खंय जाल्यार आमी पळयल्यार संवसारांत खंयचेय त्यो पार्टी जावं दी, या तें काजर जावं दी, तें कितेंय फंक्शन जावं दी, जेवणा शिवाय तें अखेर जायना. एक ल्हान गॅदरींग आसल्यार ते एक ल्हान टी पार्टी करतात.
कित्याक सांगता म्हळ्यार जेवणाचो महत्व आमकां सगळ्यांक कळीत आसा आनी ताच्यो नोर्तो कळीत आसा. कोण भुकेन आसा तांकां कळीत आसा. इंग्लीश भाशेन सांगणी आसा, दोज हू आर बॉर्न विथ द गोल्डन स्पून दे मे नॉट बी नोईंग. भांगाराच्या कुलेर द्वारे कोण जी जल्मल्यान म्हळ्यार तांकां ग्रेस्तकायेन तांकां कळचें ना. पूण ह्या संवसाराची बुकू, लोकांची बुकू कितें म्हूण जिसूक बापाक कळीत आसली. ती बुकू केवळ कुडीची बूक थांबोवची न्ही, पोटाची बूक थांबोवची न्ही. आमी ह्या संवसारांत पोटा खातीर नाव, आमी पोटा खातीर हेंच पावल सांगता. आमी ह्या संवसारांत देवा खातीर आसा. देव आमची बुकू थांबयता, आमची तान भागयता. त्या खातीर मनशाक कसली बूक आसली? मनशाक समाधान नासलें. ताणें समाधान पातका वरवीं होगडायलें. आज कितलेशे कुटुंबांत समाधान ना. जेवण आसा, खाणां आसा, पयशे आसात, समाधान ना. जेवण समाधानाचो संकेत. जेवण एकवटाचो संकेत. युकरिस्त, युकरिस्त एक जेवण, देवाच्या मोगाचें जेवण. म्हणजे आमकां देव दिता. कशें दिता गे म्हणल्या विशयान आयच्या वाचपांनी आमी आयकलें. पयलें वाचप दुसऱ्या रायांच्या पुस्तकांतलें. एक फावटी बालशाली शेतांत कोण एकलो मनीस आयलो. आतां थोडे फावटी लोक म्हाका मेळोवंक येतना हेपुलांगी, पोपायगी आनी पोरकून गांवांत हांव आयिल्लीं, पणसाण आयल्यांत, दुकामासान आयल्यांत, मोग आनी कितें म्हळ्यार खाली हातान वचना. म्हाका ते सकड एकल्याक हांव जायना. थोडे फावटी हांव वांटून घेता लोकां लागीं. आज प्रवाद्या वयर मोग, थोडे फावटी पिरगचिंती लोक आमकां सगळो गडाय हाडलेले एकल्या मनशाक ते केळी खावंक जायना. हांगा कितें गरजेचें म्हळ्यार त्या व्यक्तीक देवाच्या व्यक्तीन असो मोग दिवचें आसा पळय. त्या व्यक्ती खातीर म्हूण दिनात, देवाक पळोवन दितात. तो देवाचो म्हणयारी, तो देवाचो व्यक्ती. आनी मोगाच्यो भाव भयणीनो, बालशाली शेतांत कोण एकलो मनीस आयलो. कोणा लागीं आयलो? एलिशा लागीं आयलो. आनी ताणें कितें हाडून आयलो? तो मनीस येताना देवाच्या मनशाक प्रथम फळांचो उंडो, प्रथम फळांचो उंडो, जवाच्यो 20 बकऱ्यो आनी गोवांच्यो 9 कणश्यो दिवन हाडल्यो. पळय, म्हाका उडास आसा. आमी ल्हान आसतना आमचें घर आनी आमचें सगळें बाट सकड आसलें. माडार जाल्लो पयलो नाल्ल, ह्या सगळ्या तोटानाचे घडाई, ह्या कितेंय जावंक पुरो, भात, ह्या तांदूळ आमी केल्लो, ह्या तरकारी. हांव 16 वर्सां ल्हान हांव 10वी पर्यंत आसतना म्हज्या पिरगजीत तेन्ना म्हाका माय पिरगज पालडका एका आयतारा काणिके सांगाता एक 10-15 जाण आमणी काणी काडटाली. बोटलीन दूद या तांदूळ आनी साबार हाडटाली. आनी तो वेळ म्हाका आसलो विगार. म्हाका उडास आसा. आतां देवादीन जाल्यार म्हजो देवपणे म्हाका प्रेरण दिल्ले मानादीक बाप मातायस पेरेरा. हांव चिंतलो, हांव ल्हान भुरगो. सेमिनरीक येतना म्हाका तदाळ कळ्ळें इतलें पुरो येता. थोडे फावटी आंबे ते एका मनशाक खावंक जाता गी. मागीर म्हाका कळ्ळें हो पाद्र्याप कितें करता गे म्हळ्यार ते सकड कोण दुबळी आसात. आमी ब्रदर जावन आसतना ते दाडा हांव ग्लॅडसामांत नर्सरी गेल्लो मात्र आमच्या लागीं दिवन त्या घरा दी, ह्या घरा दी, तो वांटून घेतालो. काणीक वय लोकांनी मोगान दिली. प्रथम फळ जावंक पुरो देवाच्या नांवान वांटून दितना पळया, बेसांव ते ह्या जागाक मात्र न्ही, बेसांव कोणें दान दिलां तांकांय ते बेसांव हें वांटून घेवचें. हांगा व्हरते अजाप बरें मोन, बरें मोन नासल्यार अजापां घडनात. हांगा ह्या एलिशा प्रवादीचें बरें मोन खालें. तो म्हणलो एलिशान आपल्या सेवकाक आज्ञा दिली, हे लोकांक खावंक दी. ताच्या सेवकान जाप दिली, 100 मनशाक हांवें कशें वांटून दिवं? आसलें उणें. ताणें सांगलें लोकांक दी. 100 लोक आसा, कशें दिवं? पूण एलिशान ताका जाप दिली, म्हळें तूं त्या लोकांक खावंक दी. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, ती खाताली आनी सडीत उरतलें. पळया, जेजूचे 5000 लोकांक वाडचे अजाप
नव्या सल्ल्यांत आयिल्ले न्ही, ते पोरण्या सल्ल्यांत हांव आयलां. त्या खातीर लोक म्हणूंक लागलो हो एक प्रवादी जाय. कित्याक एलिशाच्या काळार केल्ले. त्या खातीर थोडे म्हणूंक लागले वो एलियागी, वो एलिशागी, वो जेरेमियागी. आनी हेरोद म्हणूंक लागलो हो स्नान जातार जू हांव जावंक पुरो. हांवें तेजे शीस कापुल्ले. पण सगळ्यांच्या मोतींत एक कितें म्हणटात चिंतप आयिल्लें, कोण जावयेत गाय. म्हज्या भाव भयणीनो, देवान पयल्या वाचपान केल्लें अजाप सर्वेस्परान सांगलेल्या प्रमाणे सडीत उरले. जो कोण बऱ्या मनान दिता ताका सडीत उरता, तो आशिर्वादीत जाता. म्हज्या भाव भयणीनो, हांवें पळयलां सबारपोटी म्हणजे मित्र याजक आसात, ते कितेंय तांचे इस्कॉलां या इगर्ज्यो बांदतना केदांय सांगतात, मागा फादर मेसेज धाडटात या कॉल करतात. आनी थोड्या फावटी ती तांच्या संगाता बसून उलयतना जावं पण आमकां इनॉग्रेशना दीस एक व्हडली गरज दिसली आनी सक्कट दिसली. आनी थोडे इनॉग्रेशन जावन त्या दीस तांकां दुसऱ्या म्हयन्यान ते गेल्ले आसा ते नांव ट्रान्सफर जावन वर्गी जावन. आनी हांवें अशें उलयतना तांचें दूख, ताच्या फाटल्यान तांचे श्रम कश्ट. आनी एक आसाक म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर कश्टांनी बांदली, कित्याक हांगा बारीक गरज आसली. ओके, देवा करगा. तो म्हणूंक लागलो म्हाका कळीत नासलें इतल्या अडचणींत हांव आसुल्लो गी, आनी म्हाका बिल दिवंक पयशे नासले म्हज्या लागीं. पण आमकां कळीत आसा आमी कितें बांदतना इंजिनियर या ते कॉन्ट्रॅक्टर रावनात. आनी हो इतलेंच म्हणूंक लागलो, कित्याक राती त्या दीस मागोवन हांव न्हिदलो. पळया, देव दिता मनशाक, देव वांटून कसो दिता म्हण न्हिदता. म्हाका उडास आयलो. एका व्यक्तीन म्हाका सांगलें हांव तुका इतले दिता म्हणून. हांवें ज्या वाड्यार मागले आनी मेसेज गेली, तो व्यक्ती कोणाची मेसेज पळयना. पूण दुसरे दीस संजेर हांव पळयता म्हज्या त्या बनपाच्या अकाउंटांत ताणें पयशे घाल्यात. पळया, ब्लॉक खंय ब्लॉक आसा देव काडटा. एक कामाचे, पयशांचे, सैरिकेचे विविध ब्लॉक आमकां आसात. आमचो भावार्थ स्ट्रॉंग आसा जाय. फिलिपान सांगा जाय आसलें, सोम्या तूं करताय, तुका जाता, हें आमचें तें आसा जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो न्ही, आज तो ब्रदर कोण घेता नवो मनीस आयला म्हण ताज्या फाटल्यान धांवता, तो हात दवरतना पडटात उठतात, हें बरोबर. ते इनिशियल स्टेज आसता, तेंय देव करता. आमचो भावार्थ घटसाय जाय. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज हांव चिंता म्हज्या बाबान आनी मायन भावार्थान मागिल्ल्यान आज हांव हांगा पावलां. आनी देवान आमकां दिलां वरवीं. कितें तें सक्कड ल्हान आसतना हांवें पळयलां शताबाटांनी जावचें. त्या खातीर तुजो हात उसोवन सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय. पळया, पयलें वाचप आनी आयचें किर्तन, देव तुजो हात उसोवन तो दादोशी करता. त्या खातीर आमी देवा थंय वोंदवून, देवा लागीं, देवा सशी आमी सदां काळ आसा जाय. आनी सगळें आमकां सांगता, तुवें रचलां तें सगळें, तुजी स्तुती गायतले, तुजे भक्त तुका दिन वचतले. कित्याक तुजे दोळे आमचेर आसात आनी आमचे दोळे तुजेर आसात. तूं आमकां ग्रास वेळा काळार दिताय, उदारपणी उसोवन धरताय, सगळ्या रचनांक तूं दादोशी करताय. आनी तुज्यो वाटो सत नितीवंत. आपल्या करण्यांनी तूं दयाळ आनी उलो मारतल्यांक, खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक तूं लागींच आसाय. म्हळ्यार आमचें मागणें, आमचें ग्राणें तो आयकता. हाचें दुसरें वाचप, पयलें वाचप आनी तिसरें वाचपाक हांव चूर पयस आसलें बरें दिसता, पूण तें गरजेचें. क्रिस्त सांगता आमी एक कूड, एक भावार्थ आनी एक पवित्र स्नानांत आमी आसा. क्रिस्त जेजू आमचो सोमी, जेजू थंय आमी एक जावन आसा. त्या खातीर तो सांगता, तुमी सोम्या थंय एक कोठान रावा आनी तुमची जिणी तुमच्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जावं, दुबावाची न्ही. त्या खातीर तो सांगता तुमी कशें जियेजे, ल्हानवीक, बोळी, सोंसणीक जावन जियेया. एकामेका चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत एकामेका थंय समाधानान जियोवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. हा सैतान एकवट मोडूंक पळयता कुटुंबा मदें, बाबावा मदें, आमच्या संबंदीका मदें. तुमी तो एकवटान जियोंक आसा. आनी देवान दिल्ल्या आपोवण्यांत आमकां भरवोसो आसा.
त्या पवित्रत्मे वरवीं आमी एक कूड जाता आनी आमकां आसा एक सोमी, एक देव, एक बाबार पवित्र स्नान. तो सोमेस्ताचो बाप सकडां प्रास व्हरतो, तो सर्व मुखांत वावरता, पण आमच्या हर एकल्या मुखांत वावरता. कोणाय की आमी ल्हान जावन पडोवंक ना आनी सोमेस्ता थंय तो जियेता. आयच्या वांजेलाचें वाचप 5,000 लोकांक जेजून केल्लें अजाप. मग अशें भाव भयणीनो, हांगा सबार लिसांव आसात. सुवार्ता परगट करूंक त्या दोंगरार जेजू चडटा, सुवार्ता परगट करता आनी जेजू कळीत आसा ती बुकेन आसात. त्या खातीर तो कितें करता, त्या खातीर तुमी पळयतात रितीरो चलतना जावं पुरो आमी कारकोळो सान लॉरेन्साच्या बजिलिकांत तुमी गेल्यार ब्रेस्ताराच्या दिसा नोवेना उपरांत जेवणाक स्पॉन्सर करता लोक. तेनी जावन एक मिरेकल तितल्या लोकांक हरियेका ब्रेस्तार वाडचें. आनी तुमी वचून पळय आमच्या हरियेका पयल्या सोनवारा दीस विशेश मापान सबार हजारांनी लोक थंय येता आनी जावं पुरो विविध जाग्यांनी आमी जेवणाची विलेवारी करता. बुके खातीर म्हूण मात्र न्ही, मोगा खातीर आनी सुमयाच्या सुवार्ते खातीर. त्या खातीर सुवार्तेक आयिल्लो लोक तांणी बुकेन वेचे न्ही आनी तातूंत आमी कितें दिता तेंय एका नमण्याचें एक आशिर्वाद बेसांव ह्या जेजून केल्ल्या अजापान आमी वांटेली जावचें. आनी हांगा कितें जाता, जेजू सुवार्ता परगट करता. सुवार्ता परगट केल्या उपरांत लोक सकट बुकेवन आसा जेजू कडेन. तो पिलिपाक विचारता, पार्क किता. पिलिपाक त्या जाग्याची माहीत आसली आनी कितल्या पयस आंगड्यो आसात तेंय ताका कळीत आसलें. त्या खातीर जेजून म्हळें, पिलिपा, इतल्या लोकांक जेवण खंय जावन हाडचें आनी देवाचेर वंदवचें. ताका पार्कोचेर येदल म्हळें. तो ताजें कॅल्क्युलेशन, ताजें तर्क सुरू करूंक लागलो. तो काना शारी अजाप करतना असलो जावं ताणें सांगेतें, सोम्या तूं आमच्या सांगाता आसाय. जेजू तूं मुजे संगी आसतना आमी सोलवोन वेचे नाव. तो सांगी आसतना आमी सोलवोन असो नाव आनी सांगेतें भावार्थ पार्क किता थोडे पटी देव. पूण तो म्हणलो 200 दिनारीचे उंडे हांकां कुडको पावचो ना. म्हळ्यार इमॅजिन, अर्थ करा तेंची सिच्युएशन कशें आसलें. 5,000 तांच्यो बायलो भुरगो म्हणटाले 25-30 हजार लोक आसूं की पुरो. 5,000 तांच्यो कुटुंबां ती सकट जेजू मेळोंक आयिल्ली आनी एक व्हडलें कन्वेन्शन म्हण येतें कन्वेन्शन. आनी तो व्हडलो सिमोनचो भाव आंद्रू, ताचें ऑब्जर्वेशन पळया. हांगा एकलो कॅल्क्युलेशन करता, कितें लेख करता आनी एकलो ऑब्जर्वेशन करता, पळयता. पळय थोडे केवल ह्या संवसारांत कॅल्क्युलेट करून जियेतात, तशें जिवंक जायना, जायचें. पूण ऑब्जर्वेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तो पळय ताका चरके कडेन 5 गोवांचे उंडे आसात आनी 2 माशल्यो आसात. आतां हेंकाय पुरो. पूण न्हू सिमोन पेद्रूचो भाव सांगूंक लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे 2 माशल्यो आसात. पूण ताणें एक सवाल घालें, पूण इतल्या लोकांक हें खंय. पळय 5 उंडे 2 माशल्यो, इतल्या लोकांक हें खंय. 200 दिनारां चाडल्यारय हे लोकांक पावना. तर जेजून कितें म्हळें तें आयकलेंच जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5,000 आसले तरी तांकां सकडांक बसूंक धरणेर तण जायते आसलें. आनी आतां कितें करता, अजाप. हें अजाप. भुरग्याच्या हातांत आसले उंडे भुरगो जेजूच्या हातांत दिता. कितें दिता? ताची जिविताची पोडूच तो ताका दिता. बाप तो पिकनीक आयिल्लो, तो बांदून हाडनायलो जावं पुरो. ताका कळीत आसलें दनपारां जेवणाक उरलेलें चिंतलें जावं पुरो आमी बेगीन पाटी वशीयेत म्हणून. सुवार्ता परगट करतना दनपार जालो जावं पुरो. आनी जेजून कितें केलें, ते उंडे घेतले, मासली घेतली, देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वाटलें. देवाक अर्गां दिवन कितेंय खाता. जेजू आज म्हाका दिल्ल्या खाणा खातीर, ब्रेकफास्टा खातीर, लंचा खातीर, डिनरा खातीर तुका अर्गां. देव आशिर्वादीत करता. त्या खातीर देवाचो उडास आमी काडी जाय. सर्वीस परान कशें एलिशान सर्वीस पराचें उतर आयकलें आनी तें कितें अजाप घडलें. आनी आज जेजून सर्वीस पराक भेटोवन दिलें आनी सर्वीस परान तें कितें केलें, दादोश जेवचें तितलें, पोटभर जेवचें तितलें ताणें दिलें.
उरलेले कुडके पुरो एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन जाता 5 जवा उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 दाली, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो, 12 दाली खंय जावन आयले. कशें भाव भयणीनो, गॉड प्रोवायड्स, देव दिता. थोडी मस्त आमी कितें म्हणटात, ह्या संवसारांत आमच्या सक्तीचेर पातयेवन आमी वेता. खंय पयशे मेळटात, खंय कळटा, थोडे बानायता. तशें जिवीत आमकां नाका. क्रिस्त सांगात जियेतना आमकां आशिर्वादां मेळटात. आनी जेजून सांगलें तें उतर पळया, कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचें नाका. जेवण पाड करनाकात, विबाड करनाकात, शिंपी नाकात, मस्तू काणी घेवन वायट पाड उडयनाकात डस्टबिनान. तुमी डस्टबिनान उडयतना देवाक उडयतात. जेजून ते एकठांय केलें. मुखाचे भाव भयणीनो, आमी कितें करता, सबारपटी कितलीशीं खाणां जेवणां ह्या घरान दवरल्यो वस्तू पाड करता. त्या खातीर आज आमी चिंती जाय. विविध नमणेनी कितलोसो लोक दुबळो आसा, आश्रम आसात, आमी बरें मोन थंय दाखय जाय. आनी धवळ आमी ह्या अजापांत, आशिर्वादांत, कुरपेंत वांटेली जातल्या. आनी जेजून केल्लें असर्यें पळोवन संवसारी असो प्रावधी वस्तू म्हूण ताका राय करूंक आपण आसलें. जेजूक राय पण गरज नासलें, तो देव जावन आसलो. त्या खातीर आमी व्हडलो कुरो देवाक दुरी जाय म्हणना, पूण आमच्या काळीज म्हणलो कुरो, बरें मोन म्हणलो कुरो, आमच्या क्रिस्ती भावार्थ म्हणलो कुरो, आमच्या जिवितांत समाधान शांतीन जी जाय जाल्यार आमी आमकांच जेजूक समर्पण दी जाय. तर आयची अजापां आमच्या जिवितांत, कुटुंबांत, भुरग्या बाळां मदें, शेत सांबारा मदें, आमच्या संबंधिका मदें, आमच्या समाजान, आमच्या राष्ट्रांत, आमच्या संवसारांत आशिर्वाद हाडूं म्हूण आमी मागया. सर्वेस्पर बाबा, तुका अर्गां ओगळापणी वाखाणी दिता. पोटाच्या बुकेन ती वळवळच्या लोकां खातीर हांव मागतां. काम नासलेल्या खातीर हांव मागतां. विविध नमणेनी कश्टांच्या लोकां खातीर हांव मागतां. कितलोसो लोक सैरिके खातीर मागोवंक सांगता. प्रायज जाल्यार सैरिक्यो मेळना, चल्यांकी चलयांकी. सर्वेस्परा तुज्या आशिर्वादय देंवन येवं दी. सेटल जावंक तांकां जायना कामांत, निरुद्योग समस्या आसा, पयशांचे अडचण आसा, खाणा जेवणाचो अभाव आसा, भलायकेचो अभाव आसा. पूण सर्वेस्परा ह्या सर्वांक तुका समर्पण दिता. तूं आमचो आसरो, तूं आमचें कोटें. सर्वेस्परा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान मागतना सुटका मेळटा. तर 5,000 लोकांक अजाप केल्ल्या बरी जेजून. एलिशान त्या लोकांक वांटून दितना बरें मोन दाखयलें बरी. ह्या संवसारांत बरें मोन दाखयल्ल्या व्यक्तींचेर, दाखोवच्या व्यक्तींचेर, दाखोवंक प्रेरण करच्या व्यक्तींचेर तुज्या आशिर्वाद घाल. जी कोण बरें मोन दाखयनात तांची काळजां मनां बऱ्या मोनाक उगड सोम्या. सर त्या द्वारे सर अश्यो बंदोड्यो बांदून म्हणून पण उडयता. हांव मागता बऱ्या भलायके खातीर, विशेष पापान कुडीची, मोतीची, आत्मीक भलायकी तुज्या लोकांक तूं फावो कर. सगळ्या संवसाराचेर तुजे आशिर्वाद रायरायांचेर, राणयेंचेर, डिक्टेटरांचेर, ह्या प्रजाप्रभुत्व राष्ट्र चलोवच्या अध्यक्ष, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर्स, प्रायम मिनिस्टर, आशिर्वाद आमच्या भारत गांवच्या विशेष बाबान आशिर्वाद घाल. आनी तूं आमकां सांबाळ चलय. संवसारांत झूज रावों दी, समाधान काम करूं दी. आनी बुकेन पिडेन वळवळच्या लोकांक मजत करूंक, गोडावनांत कुसची, गोडावनांत किडे पडलेले ते सक्कट तशें करनासतना वांटून घेवचें मोन त्या व्यक्तीक तूं फावो कर. जेजूच्या नांवान एक पिडा शिडा अंकर बंदोड्यो सोडून असो दिता. Touch, anoint, bless, heal for your glory. जेजूच्या नावान सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमच्यार आशिर्वाद घालूं. बाप फ्रँकलिन सोजो शोमोगा दियेसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागात. आमेन. जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्ता अंतर जाणान व्हॉट्सॅपान, ह्या फेसबुकाचेर तुमी शेअर करा. ती सुवार्ता आयकून सुमेच्या बेसांव जोडून दित म्हणलीच म्हजी आशा.